नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवान. दीप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आज 186 पंचायत वेंचणुकेची मतमोजणी आनी निकाल. 12 तालुक्यांनी 21 सुवातींचेर मतमोजणी. 6 तालुक्यांनी एकाच सेंटराचेर, उरिल्ल्या 6 तालुक्यांनी 2 वा 3 केंद्रां मतमेजणेक सज्ज. सांजे 4 मेरेन चडशे निकाल. 1464 पंचांच्या सुवातीक 5830 उमेदवारांचो राजकीय फुडार आज थारतलो. प्रुडंट दिसभर लाईव्ह. गोयच्या 12 तालुक्यांतल्या 186 पंचायतीचे इलेक्शन 10 ऑगस्टाक जालें. तेजें आतां कावंटींग जातलें. इलेक्शन जावच्या पयलीं 64 पंच हे अनअपोज निवडून येयल्ले. सो इलेक्शनाक उरलेले 1464. ह्या 1464 वार्डां खातीर टोटल बुथ्स आसले इलेक्शनाक ते 1528, म्हणजे तितली बॅलट बॉक्सां कावंटिंगाक येतलीं. 7,97,000 हे टोटल मतदार हे इलेक्शनाक आसले. इलेक्शन जालें तितूंतले 6,26,496 लोकांनी मतदान केलें. वोटिंगाची पर्सेंटेज जाली 78.70%. आनी आतां जे कावंटींग जातलें हे 12 तालुक्यां खातीर 21 सेंटरां तयार केल्या 12 तालुक्यां खातीर. पण पंचायत मतमोजणी खातीर केंद्रां सज्ज जाल्यात. 6 तालुक्यांनी 1 मतमेजणी केंद्र, उरिल्ल्या 6 तालुक्यांनी 2 वा 3 केंद्रां. बार्देस, फोंडें, साश्टीक दरेकी 3 केंद्रां जाल्यार पेडणे, दिवचल, तिसवाडीक दरेकी 2 केंद्रां. तिसवाडीची मतमेजणी ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार 2 सुवातींनी जातली. बार्देजांत मतमेजणी पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात 3 सुवातींचेर जातली. पेडणेचे 1 केंद्र पेडणे कॉलेज आणि दुसरे दीन दयाळ सेंटर तुयात. दिवचलचे मतमेजणी सरवणात नारायण झांटये कॉलेजच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात 2 सुवातींचेर जातले. सत्तरीची कदंबा बस स्टँड हॉलात आणि सांग्यार सरकारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात. साश्टीत 2 केंद्रां. माथानी साल्डाणा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉकात 1 केंद्र मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियमात नावेले. फोंडेची 3 मतमेजणी केंद्रां फार्मागुडयेर ITIत दवरल्यात. धारबांदोडेचे केंद्र सरकारी कार्यालयाच्या कॉम्प्लेक्सात दवरला. काणकोणची मतमेजणी मामलेदार कचेरेच्या कॉन्फरन्स हॉलात जातली. केपेची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात जाल्यार मुरगांवची मतमेजणी रवींद्र भवनात मिनी थिएटरात जातली. इतले मजगती बॅलेट पेपरार नांवां चिन्हांच्या घुसपागोंदळा वेल्यान बुधवारा रद्द जाल्ली कळंगुटे खोबऱ्यावाड्यार वॉर्ड नंबर 9ची वेंचणूक बेरस्तारा शांतिकायेन जाली. निकाल शुक्राराच. सकाळी 8 वरांचेर मतमेजणी सुरू जातली आणि सांजे 4 वरां मेरेन चडशे निकाल जाहीर जाल्ले आसतले असो वेंचणूक अधिकाऱ्यांचो अदमास. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. अमृत महोत्सवा निमतान फुडल्या 25 वर्सांत देशाचे समृद्धी खातीर तरणाट्यांनी 75 संकल्प करचे, मुख्यमंत्र्यांचो उलो. गोंय खंय गिरेस्त आशिल्लें, पोर्तुगेज लुटपाक आयिल्ले. मुख्यमंत्र्यान आग्वाद किल्ल्यार तिरंगो हुबयलो. मुख्यमंत्र्यान सुटके झुजाऱ्यांचो भोवमान केलो. सुवाळ्याक कळंगूटचो आमदार मायकल आशिल्लो. आग्वादचें म्युझियम खंय 1 सप्टेंबरा सावन उक्तें जाता. हर घर तिरंगा आणि आझादी का अमृत महोत्सव गोंय सरकारच्या वतीन जावपी कार्यक्रमाची सुरवात आयच्यात आमी ह्या तिरंगा आमच्या आग्वाद म्युझियमाचेर लहरोवन आमी आयच्यान सुरवात करता. म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ठरयलें की 400 अशा वास्तूंचेर झेंडा वंदनांतल्यान ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जावची. पोर्तुगाल गोंयांत आयले, ज्यांच्यांनी 400 वर्सां गोंयचेर राज्य केलें. गोंय गरीब नाशिल्लें, गोंय श्रीमंत आशिल्लें आणि म्हणून तर ते गोंयांत आयले. गोंय लुटून व्हेलें ते खोटें न्ही. 1 सप्टेंबरांतल्यान म्हणजे आग्वाद जेल म्युझियम ही लोकां खातीर म्हणजे ओपन करीत आसा. पुराय गोंयांतल्या भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट वर्सभर हो कार्यक्रम हांगासर फुकट आसतलो. कदाचित टुरिस्टां खातीर टिकेट आसत. आयडियाज एट द 75, रिजॉल्ट्स एट द 75, एक्शन्स एट द 75 आणि अचिवमेंट एट द 75. हे सगळे 75 कित्याक जोडल्या तर आमच्या युवा आणि तरणाट्या मित्रांनी आयडियाज 75 आपले वेगवेगळे आयडियाज फ्लोट करपाची गरज आसा. 75 अशी वेगवेगळी रिजॉल्युशन्स भुरग्यांनी बरोवन काडची, हायस्कुलांनी बरोवन काडची, कॉलेजींनी बरोवन काडची. आमची फुडल्या 25 वर्सां खातीर कितें रिजॉल्युशन्स आसतल्यो. आणि ह्या आझादी का अमृत महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान विविध प्रोग्राम राष्ट्रभर जातात, देशभर जातात, गांवभर जातात, कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जातात, स्टेट लेवलाचेर जातात. कित्याक जाता हो एक प्रश्न आसा. हे जातात कारण आमचे स्वातंत्र्य सैनीक जे हांगा आसात तांणी गोंयाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांणी जें केलें तें आज आमी हांगा उबे आसा. ताजो इंडिपेंडन्साचो म्हत्व कळप आणि थ्रू सेन्स ऑफ पेट्रियोटिझम समज इनकल्केट करपा जाय आयच्या भुरग्यांक, जाल्यार फुडली वाटचाल पळयता आसतना भुरग्यांनी कशी पळोवपाची. आनी कितलो येदो व्हडलो इतिहास म्हाका दिसता ह्या
मॉन्युमेंटाचेर आहा आनी हे आमकां सांबाळून दवरपाची आयज गरज आहा. अशे खुबशे मॉन्युमेंट गोंयान आहा. चीफ मिनिस्टर हिंगासर आहा, ताका म्हाजो रिक्वेस्ट की यू नीड टू टेक फंड्स फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट ऑल्सो एंड सेंटर, आनी हे सगळे जी आमची हिस्ट्री आहा ती राखून दवरपाची आयज गरज आहा. गुदावांनी भड्डोवन पिड्ड्यार केल्ल्या 242 टन तूर दाळीच्या चौकशीची फायल सरकार सांगता, पूण आजून विजिलन्साक पावना. फाटल्या सप्तकांत नागरी पुरवण सचिवान विजिलन्स इन्क्वायरी करची म्हूण फायल सरकाराक धाडिल्ली. मुख्यमंत्री म्हणटा ताणें पास करून धाडल्या. मजगतीं तेन्नाचो नागरी पुरवण संचालक सिद्धिविनायकाक प्रुडंटान गाठलो. ताज्या तोंडाक सील. कोविडाच्या तेंपार गोंय सरकारान सवाय कड्डण वांटूंक म्हण 408 टन म्हळ्यार 4,08,000 किलो तूर दाळ 19 रुपया किलो दरान हाडिल्ली. 3 कोटी 22 लाख रुपया मोडिल्ले. 83 रुपया किलो दरान लोकांक दिवपाचे आशिल्ले. मात तातूंतली 242 टन म्हणजे 2,42,000 किलो दाळ भड्डण पिटो. 2 कोटी रुपयाची दाळ सरकारी लाल फितीच्या घाळपणान पिड्ड्यार. 408 टन म्हणजे 4,08,000 किलो तूर दाळ 19 रुपया किलो म्हणजे 3 कोटी 22 लाख रुपयांची. 83 रुपया किल दरान लोकांक दिवपाचे आशिल्ले. 242 टन म्हणजे 2,42,000 किलो दाळ भड्डण पिड्ड्यार. पिड्ड्यार जाल्ले दाळीचे पयशे जातात 2 कोटी 86,000 रुपया. ह्या प्रकरणाची चौकशी विजिलन्सा वरवीं जावची म्हण नागरी पुरवण सचिवान फायल सरकाराक धाडिल्ली. I can only say that there are some lapses which have been found out. We have recommended that an inquiry through the vigilance department be done to fix some responsibility. मुख्यमंत्री म्हणटा ताणें फायल खंय पास करून धाडल्या. रुटीन प्रोसेसांतल्यान फायल विजिलन्साक पावतली. विजिलन्स डिपार्टमेंटा पावना म्हणजे ज्या दिसा म्हज्या लक्षांत आयलें त्या दिसा त्या फायलीचेर रिमार्क मारला की ताची विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय. विजिलन्स डिपार्टमेंटाक पावतली ताचेर इन्क्वायरी सुरू फायल सध्या सर गव्हर्मेंटा कडेन आसा ती वयतली रुटीन प्रोसेस. तेन्नाचो नागरी पुरवण मंत्री कसलेय चौकशीक फुडो करूंक तयार जाला. इतले मजगतीं तेन्नाचो नागरी पुरवण संचालक सिद्धिविनायक नायकाक प्रुडंटान गाठलो. ताणें मौन व्रत घेतला. ब्र काडूंक तयार ना. दाळीचेर फायट जाले. तुमी तेन्ना सिव्हिल सप्लाय डायरेक्टर आसले. तुमी रिस्पॉन्सिबल आहा दाळ पिटर जावपाक. तुमी कमेंट दिया न्हू कितें जालें तेन्ना तें. तुमी तेन्ना फूल टेन्यूर घेतना तुमी आसले ते पिटर जाले तेन्ना तुमी आसले. कितें सांगा न्हू दाळीचेर. इवन साखर पिड्ड्यार जालें तेजे उपरांत 10 टन. विरोधकांनी तेन्नाच्या मंत्र्याचेर बाण झोकला. सरकार खंय बळीचो बोकडो सोदता. बळीचो बोकडो थारायतले जाल्यार सुद्दां सेक्रेटरी आनी सीएमान अप्रूव केल्ली फायलूच विजिलन्साक पावना. हें मोठें अजाप. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी साहिल मांद्रेकर. सरकारी खात्यांची वेगवेगळी देखरेख, दुरुस्ती वा बारीक सारीक गरजेची कामां कळाव नासतना चालीक लागची म्हूण अर्थ खात्यान खाती मुखेली मंत्र्यांचे कामां मंजूर करपाचे आर्थीक आनी प्रशासकीय अधिकार वाडोवन दिल्यात. PWDचो PCE, वीज आनी WRDचो CE तशेंच हेर खाते मुखेल्यांक 15 लाख रुपया मेरेन खर्चाच्या कामांक मान्यताय दिवंक मेळटली. ताजे फुडें 25 लाख रुपया मेरेन खर्चाच्या कामाक मान्यताय दिवपाचे अधिकार संबंधीत खात्याच्या मंत्र्यांक दिल्यात. ताचे परस चड खर्चाच्या कामांक अर्थ खात्याची मान्यताय लागतली. मात खंयचेय परिस्थितीन ही मंजूर केल्ली एकूण कामां वर्साक 300 कोटी रुपया वा अर्थसंकल्पी तरतुदी परस चड आसूंक फावना अशें अर्थ खात्यान खात्यांक स्पश्ट केलां. आतां पळया सांजे उसरा आयिल्ली खबर. आमी ODP पेंजीम, ODP तालिगांव आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा बोर्डाचे थ्रू आमचे मॅडम जेनिफर मॉन्सराट आसा तिच्या माध्यमांतल्यान आमचे हे सगळे ODP फ्रॉम पेंजीम ODP ते करतले, म्हापशेचे ODP करतले, पणजीचे करतले, तालिगांवचे करतले अँड शी विल ऑल्सो बी इनवॉल्ड हे आमी बाकीचे सगळे गोष्टी तिचे अंडर जे आमी ऑलरेडी तिका दिल्ले आसा आनी डायरेक्शन दिल्लें आसा ती केन्नाय ती ओपन करूं शकता. पूण एक आयज डायरेक्शन हें बी दिल्लें आसा की ODP सगळ्या मेंबरांचें मत आसलें की ODP ज्यो आसा ते विदीन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द ऑब्जेक्शन सजेशन 60 दिसा भितर ते हे करून हे 6 म्हयने ODP लावपाचे ना. पूण विदीन मॅक्स टू मॅक्स 2 months विल बी स्ट्रिक्टली मेंटेन. मॅक्सिमम आता म्हापसा आसा, पेंजीम आसा आनी तेजे नंतर तुजे तालिगांव आसा
ते ओपन करपाक, मडगांव दिल्या ओपन करपाक, फोंडा ओपन करपाक दिल्या आनी त्याच बरोबर वास्कोचो जो पिरियड आसा तो हेजे बरोबरूच तो 60 दिसाचो कंप्लीट जातलो. वेगळे तरेचे गायडलायन्स बी काडलेले आसा, गायडलायन्स टू सी दॅट when the ODP is being made, the member secretary will be solely responsible to ensure that no development zones and low-lying areas and ह्यो सगळे जे illegalities जे आहा ह्यो illegal जे करू शकना कायद्या प्रमाणे, they will be responsible to see that these areas are not considered when framing the ODPs. What we thought is both the MLAs are there, they will also play a very active role as far as the board is concerned on various subcommittees. Similarly, I have requested Shri Nilesh Amankar, who's also a lawyer by profession, also to help in framing of various guidelines. So he's also on a couple of committees to see how to move forward. We don't want to make a mistake. Mr. Suktankar is also there, Paresh is also there, and the CTP is there. So basically to assist and to have a very very different inclusive approach as far as the board is concerned. पुढल्या 6 महिन्या भितर आमकां नवीन टाउन प्लॅनिंग ऍक्ट काडूंक जाय, ज्या माध्यमांतल्यान काही एक्सपर्ट्सांक आमी इन्वाइट करून तेंचे आमी सजेशन्स घेवं शकता. देशाचे इतले नामनेचे एक्सपर्ट्स आसा ते घेवं शकता आनी आमची कमिटी जी आसा ते इंटरॅक्ट करतले आनी मागीर टोटल आमचे बरोबर चर्चा करून आमकां कितें जाय, गोंया राज्याचे हेजे आमकां गरज कितें आहा त्या तरेन तो ऍक्ट मॉडिफाय करपाची गरज आसा. हांवें तुमकां परत सांगलां की परत एक सेक्शन आमी इन्सर्ट करता. त्याच्या ऐवजी म्हाका दिसता की तेजे ओव्हरऑलिंग केल्यार व्यवस्थित केल्यार बरें जाता. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. बांयगिणी गार्बेज प्लांटाचो प्लान आदी, लोकवस्ती मागीर आयल्या. अशा जाग्यार टीसीपीन बिल्डिंगांक परमिशनां दिलीच कशी काय म्हूण कुंभारजुवेचो आमदार फळदेसायाचो प्रश्न. टीसीपी मंत्रीक आनी बाबुशाक सुवातेर व्हरून थंय प्लांट कित्याक नाका ते खंय दाखयतलो. दिल्ली प्लांटान टोमाटा कोबीचो वास येना, हांगा खंय नुस्तें मासाची गार्बेज. तो आतां सांगता 2 म्हयन्यांनी आपूण टेंडर काडटा हें काडटा, पण तेणी मरे थंय हांगा येवन कशें आसा थंय तेणी पळोवंक जाय. थंय 4 सीझन बिल्डींग आहा, काजा अमोरा आहा, आनी एक आहा आनी तेका कंपाउंडाक टच केन्ना असो गार्बेज प्लांट येवंक शकता. बरें, हांव म्हणटा ट्रिटमेंट प्लांट पयलो म्हणटा तो गार्बेज ट्रिटमेंट, जाल्यार तांकां परमिशन कशें दिलें? टीसीपीन परमिशन इशू करूंक जायनासलेलें पयलीं. हे पयलीं तेणी स्वताक येवन थंय स्पॉटार येवन पयलीं पळोवंक जाय आनी हांव ताका आफयतलो. ह्या 4 दिसां भितर ताका हांव थंय आफयतलो. थंय एकदां थंय येवन पयलीं पळोवपाचें, मागीर तेज्या मनानूय दिसतलें. म्हाका तरी अशें दिसता की तो स्वता बाबा हांगा न्ही आमी आडोया तो, अशें म्हाका तरी एक बफर झोन चेडो तेजो रोहीत मनसुराद एक उलयता आनी बापूय एक उलयता, मिनिस्टर दुसरेच उलयता, अशें जाता. तांकां स्वताक थंय येवन सांगूंक जाय बफर झोन म्हणजे कितें, हें लोकांक पटोवंक दिवंक जाय कितें पळय तें. आनी हांव तरी म्हाका अशें दिसता की हांव येवपाक दिवचो ना, हांव उबो रावतलो थंय पयलो. हांव सीएमा कडेनूच सीएम सरा कडेनूच उलयतलो ही गजाल. पयलीं हांव टीसीपी मिनिस्टराक पयलीं आफयतलो आनीक बाबूश मनसुरादाकूय पयलीं आफयतलो. ते येयले उपरांत तांकां सिच्युएशन जर ते पळयत जाल्यार म्हाका अवश्य गॅरंटी आहा की तेय म्हणटले चल बाबा हांगा नाका, सगळो कचरो हांगा येतलो, कळ्ळें न्हू. तो आमकां लायकूच ना. आमी येदी व्हडली चर्च आहा, गोंयचे सायबा कडेन लोक येता, थंय तळे आहा, मठ आहा, स्कुलां आहा, कितें ना थंय सगळें आसा, लोक रावता 6-7 हजार. तुमी आतां सोनसड्याचे पळय कितें परिस्थिती जाता ती. सालिगांव वचून पळय रातची सांजे 7 जर जाली जाल्यार थंय रावपाचें आहा कोणी. ते कितें सांगू, ते टमाटान ते दिल्लीक व्हरून दाखयता हे गार्बेज प्लांट अशें जाता, थंय वास येयना. ती टमाटा आनी कॅबेज घातले म्हणून वास येना. हांगा सगळें आसता, मीठ म्हणजे सगळें मांस नुस्तें सगळें मिक्स आसता. तो वास कसो सुट्टलो तो पळय आनी ते खरोखरच लोकांक त्रास जातलो तेजो. दिल्लीचो शिक्षण मॉडेल पळोवन गोंय सरकारान देख घेवची म्हूण आपले सरकारा आड आक्रमक. आप खंय जाय जाल्यार आपल्या खर्चान दिल्ली व्हरपाक तयार. गोंयांत शाळांनी सुविधा ना, ते वटेन दिल्लीचे बीजेपीन आपाचो दिल्ली शिक्षण मॉडेल एक्सपोज केलो. 8 वर्सांत खंय 31 शाळा बंद. नव्या शाळा कॉलेजींची दिल्ली आश्वासनाय शेळयली. सरकारी जी स्कुलां आसा तांचो ती डावनग्रेड जाल्यात. सरकारी जी एज्युकेशन सिस्टम आसा आज गोंयांत ती खंय तरी ताजी पाती सकयल गेल्या. त्यानंतर गोंयांत नियरली अबावट 3 ते 4 प्रायवेट स्कूल्स आयले, आनीक 2-3 येवपाचे आसा.
आनी स्वता तांचे जे भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी आसा तांची वेगवेगळी प्रायवेट स्कूल्स आज गोंयभर येता. दिल्लीन आज जेन्ना प्रायवेट स्कुलांतल्यान भुरग्यांक काडून जर गव्हर्मेंट स्कुलांनी घालता, इट इज एन एग्जाम्पल दॅट देर इज सम बेनिफीट, देर इज सम पर्क एंड देर इज समथींग. म्हणजे एक एट्रॅक्शन क्रिएट जाला लोकांक आपल्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट स्कुलांत घालपाची. आमी वाऱ्यान उलोवना. हांव आमंत्रण दिता CMाक आनी सरकाराक की तांणी एक डेलिगेशन करचें, जाल्यार तांणी आमचे बरोबर येवचें. आमी स्वखर्चान तांकां दिल्ली व्हरता आनी तांकां दाखयता की आमी जे ऑफर दिला टू सेव दीस स्कूल्स फ्रॉम क्लोजर ऑर मर्जर, हे वाऱ्यान उलोवना. जे आमी क्रिएट केला, जे स्कुलां ज्या तरेन दिल्लीन क्रिएट जाल्या ती तांणी स्वताहून पळोवची. The only thing free in Delhi is pollution, corruption, nasha, tushtikarn and his fact-free allegations. Let me tell you why. Let's ask Akshay Marathe one question at a time. He says we are giving free shiksha. In the last 8 years, Arnab, instead of opening the 500 schools they promised in the manifesto, they've shut 31 schools. 700 to 800 schools have no principal. And by the way, 40% of the 9th standard children had to drop out. They say free hospital. Can he name one new school or one new hospital they've built? In fact, Arvind Kejriwal said 6 months ago, I will build 7 new hospitals. The RTI shows not a single new hospital. कॉलेजींच्या UG कोर्साच्या निमाण्या वर्साचो निकाल आयतारा आदी जाहीर करचो ना जाल्यार कोर्टान चल्ले म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या स्टुडंट सेलाची शिटकावणी. भुरग्यांक फुडल्या शिक्षणाक वचूंक मेळना. नोकरेक कंपन्यो रिजल्टाची कॉपी मागता. गोंय विद्यापीठाचे रँकिंग पडटा ते खंय असल्याच कारभारान. विद्यापीठान 16 तारीख दिल्या, रिजल्ट फुडें दुखलीत म्हूण भंय. फायनल इयराचो रिजल्ट हो आळशीपणाने काय कसो तो आमकां खबर ना, पण तो एक लेटच जाता. भुरगे एज्युकेशन करता, एव्हरी इयर भुरग्यांक त्रास जातात. भुरगे आशेन रावल्यात केन्ना काय आपलो रिजल्ट येतलो आनी आपूण खंय तरी एडमिशन करतलो, खंय तरी कामाक वयतलो. कारण प्रायवेट कंपनी आसात त्यो भुरग्याचो रिजल्ट मागतात. तो भुरग्यांक सांगता आमी पास जाल्यात म्हणून, पण ते पास जाल्यात तो पास जाला तो रिजल्ट दी अशें तेंचें म्हणणें आसा. जे रँकिंग आसा गोवा युनिव्हर्सिटीचे ते सकयल पडले कडेन आसा. हीच संकल्पना की जी रिजल्ट लेट करप, याच्या खातीरच जे आमचे निग्लेजन्स आसा गोवा युनिव्हर्सिटीचे त्याच्या खातीरच आज हे कित तरी रँकिंग देंवता, खंय तरी अशें वायट घडटात गोवा युनिव्हर्सिटी. जर तर ह्या संडे आयतारा भितर तो रिजल्ट येना जाल्यार आमी फुडले स्टेप आमी घेतले. आमकां गरज पडली जाल्यार आमी कोर्टा मेरेन पावतले. तुमचे आता वॉर्निंग तुम्ही संडे म्हणता, त्यांच्यानी म्हटलं आम्ही 16 तारखेपर्यंत ना ते दिवंक शकना, त्यांनी करपाक जाय बेगीन. ते दिवपाक शकना ना तर डेट डिले मागीर मुखार डिले करतले. तांणी कॉलेजान घडटले आनी 15-20 दिसांचो टायम घेतले. हे भुरग्यांचे भवितव्य न्हू. तुम्ही 16 तारखेपर्यंत रावतले काय ना? आमी रावचे ना. मुखारले प्रोसिडिंग मुखारले आमी एक्शन घेतले. आझादीच्या अमृत महोत्सवाक फोंड्या आडपय सावन देशाक मानवंदना. आडपयचो नामनेचो कलाकार सागर मुळे लँड आर्ट कलाकृती वरवीं आझादीच्या अमृत महोत्सवाची तयारी करता. प्रधानमंत्री मोदीन हालींच मन की बात कार्यावळीन केल्ले ताचे तोखणायेन खंय ताची उमेद वाडल्या. आडपय मंत्री श्रीपाद भाऊच्या जमनीर ही जमनीची कलाकृती साकारता. उक्तावण 13 ऑगस्टाक. आडपय गांवचें नांव मुद्दाम घेता कारण आझादी का अमृत महोत्सव आमी सगळे देशभरांत सेलिब्रेट करतात आनी तेच निमतान आडपय आमच्या गांवांत जे गांवच्यान हांव एक कलाकार म्हणून तयार जालो आनी म्हाका सगळ्या देशभर जी प्रसिद्धी मेळ्ळी. रिसेंटली जी आमचे माननीय प्रधानमंत्री आसा तेंच्यान सुद्दां म्हाका म्हागेले कलेक लागून जो तेंको जावं एप्रिसिएशन दिलें तें आमच्या आडपय गांवांच्यानूच मेळ्ळें. ते खातीर आनी तें म्हाका जें मोदीजीन जें म्हाका एप्रिशिएट केलें पळय न्ही तें मोटिवेशन इतकी स्ट्रॉंग मेळ्ळें आनी तेजेर म्हाका इतको तेंको मेळ्ळो की आझादी का अमृत महोत्सवाक लागून हांवें स्पेशली आयज हांगा एक लँड आर्ट तयार करता. हें लँड आर्ट आसा तें आमी स्पेशली आमच्या गांवांच्यान करता कारण आमचो गांव हो आमच्या देशाक ट्रिब्यूट करता कसो. सो गांव येयलो म्हणटकीर आमचो गोंय येयलें आनी तेजे बरोबर गोंयचेंय नांव तशेंच वयर सरतलें अशें हांव
एक्सपेक्ट करता हे जेन्ना फुडाकार घेतलो तेन्ना गांवच्या सगळ्या लोकांचो म्हाका खूब तेंको मेळ्ळो स्पेशली हे जागो आमकां दिलो आमचे श्रीपाद भाऊ आसा तेंचो जागो हो तेंच्यांनी म्हाका कांयच म्हणनासतना तूं गो अहेड म्हणलो 13 तारखेक ज्या ऑगस्टाचे आमी लॉन्चिंग करतले इनॉग्रेट करतले तेन्ना तुमकां सगळ्यां कडेन मागता हांव तुमी मुद्दम हांगा स्पेशली टायम काडून येवन हे लँड आर्टाचो आस्वाद घेवचो आमी एक मातयेचें चित्र तयार केल्लें त्या मातयेच्या आशिर्वादान तुमचो सगळ्यांचो मोग मेळटलो म्हणून आसा हांव एक एक्सपेक्ट करतां. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.